केंद्र सरकारान काळ्या पैशांचेर बंदी घालपाचो जो निर्णय घेतला तो योग्य आसा, मात हाच्यो कळा सामान्य मनशाक चड सोंसच्यो पडटा। स्वताचोच पयसो गरजेवेळार जनतेक मोकळीकेन वापरपाक मेळना, अशी टिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान केल्या। RDX गुवाहाटी वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। लोकांक आतां लोकांकडे तर कितेंय तर आपल्या फॅमिलीक पासत सांबाळलेले आहा ते जरी तर फ्रीली आमकां तर स्पेंड करूंक मेळना जाल्यार फायदो कसलो। आतां वयल्यान जेन्ना इलेक्शनाक वयता तेन्ना आमी इंक लायता आनी तो वोट मागता, म्हणजे एक फावटी तूं थिंगा गेलो आनी तुका 4000 तूं एक्सचेंज करता आनी तो इंक लावन परत तुका वचपाक मेळना म्हणजे कितें? घरान एकलो दादलो मनीस आहा, हो घरान एकलो भुरगो आहा, जाणटी आवय आहा, ती आनीक तर 4000 ते कडेन आहा जाल्यार मोडूंक मेळना, म्हणजे त्या पयशांचें कितें करप? सी जेन्ना गव्हर्मेंटान कितेंय तर कायदो वो कसली वस्त लोकां मदें हाडटा जाल्यार पयलो तेजेर विचार करपा जावो। असोय विचार करपा जावो बाबा लोकांक कशे प्रॉब्लेम जाताले। हांव सुरवाते सावन बोबाट मारीत येयलां आनी आयजूय हांव तेंच म्हणटा, आमच्या गरिबां कडेन एक तर 10,000 आसा, ते 10,000 सारखे मोडपाक दिया। ते 10,000 तुले 4,000च तर एक्सचेंज केले आनी तो 6,000 अशें दवरले म्हणजे हें लोकांक करपाक जायना। कितें आहा इम्पॉर्टंट तेणें तर आपले घाम आवरून ह्या फॅमिलीक पयशे हे एकठांय करून दवरले आनी तेच तर सारकें करूंक मेळना जाल्यार कितें? हांव कितें म्हणटा, ब्लॅक मनी भितर येवपाक जाय, तेजेर गव्हर्मेंटान स्टेप मारला ओके प्रॉब्लेम ना, पूण समान आदमी आम आदमी त्रास जावपाक जायना। आनी हे भशेन जर त्रास जालो जाल्यार फॉरेच हे चुकीचे आमकांय दुखता। जे बारीक सामान्य मनशाक तरी असलो त्रास जालो जाल्यार आयज आमकांय दुखता, कित्याक आमी लोकांचे पल्स जाणा, लोकांचे प्रॉब्लेम आमी जाणा, लोकांक कसो प्रॉब्लेम जाता तो आमी जाणा, ताका हेजेरूच आमी उलयता। कारण आमच्या फॅमिलीन कशे त्रास जाता, कोणाच्या फॅमिलीन कितें त्रास जाता ते आमी जाणा, आनी हेजेर तर गव्हर्मेंट सारकें स्टेप मारता जाल्यार ते रॉंग। इलेक्शन आमी कोत्ता तेन्ना इंक लायता आनी इलेक्शनाक आमी परत येवपाक डुप्लिकेट लायत म्हणून आमी हें करता, पूण हिंगाय तशें कितें त्या जो लोकांक फ्रिडम दिया, लोकांक बारीक लोकांक जे आपले खर घामेचे पयशे मोडलेले सांबाळले ते लोकांक सारखे स्पेंड करपाक दिया। हे लोकांचे हक, हे लोकांचे रायट तुमी कोणाच्यान बंद करूंक जाय। हांव म्हाज्या भुरग्याक घेवन हांव बाटा शोरूमान गेल्लो, अ सिंपल एम्प्लॉई हू इज होल्डिंग द ATM कार्ड आनी हांवें म्हाजे भुरग्याक शूज घेवपाक लागून एक बील केलें 1000 रुपीज जाल्लें आनी आय वॉज होल्डिंग द 1000 रुपीज चेंज ऑफ 100 रुपीज। तो सायडीचो एम्प्लॉई म्हाका, बाबा हांव तुका एक रिक्वेस्ट करता ते 1000 रुपीज म्हाका दी, कित्याक म्हाका भाजी घेवपा खातीर म्हाजे कडेन पयशे ना आनी लोक म्हाका भाजी व्हडल्या नोटान भाजी दिना। म्हाका इतले काकूट दिसले की बाबा ते हांवें 1000 रुपीज ताका दिले आनी तेजे ATMाचे हांवें ते शूज परचेस केले। दॅट मिन्स वन टायप ऑफ सोशल एक्टिविटीज केले आनी म्हाका ते दूख लागलं की बाबा एक कॉमन मॅन आयज इतलो स्ट्रगल जावपा लागला आनी आमची गव्हर्मेंट कांय करना। आयज कोण फेस करता प्रॉब्लम? एक कॉमन मॅन फेस करता। आयज म्हाका एक बँकेन जे दाखया की कोण बाबा व्हडले बिझनेसमॅन लायनीन आसा जाल्यार ना। गव्हर्मेंटान मूव केला, वी एग्री टू दॅट ब्लॅक मनी मूव, बट इट इज हार्मिंग अ कॉमन मॅन। I request government to please take serious action or divert all the funds to the ATM and solve the problem of the common man.